Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 8286938286. जवळजवळ एक 1200च्या आसपास आम्ही प्रोजेक्ट घेतले आणि या 1200 प्रोजेक्टामध्ये जवळजवळ 1100 आणि प्लस असे प्रोजेक्ट पूर्ण झालेले आसात. जे काही 100च्या आसपास जे उरल्यात ते काही कोविडच्या काळात इल्लेशे प्रोजेक्ट लांबले 2 वर्सां कांय काम करूंक मेळना आणि ते हातूंतल्यान ते पूर्णवताचे थोडे पूर्णवताच्या मार्गाचेर आसात आणि एक येणाऱ्या 6-7 म्हयन्यांत ते सगळे टोटल 1200 पैकी 1200 प्रोजेक्ट पूर्ण जातले. मोठो कंपोनंट जो आसा तो एक गांवांतल्या कम्युनिटी हॉलाचो आसा. आमी जवळजवळ 91 कम्युनिटी हॉल गांवा खातीर जेणे गांवाच्यान डिमांड आयलो, पंचायतीच्यान डिमांड आयलो अशें तरेचे आज पासून 91 हॉल आमी बांदून दिले. दुसरो कंपोनंट जो आसा तो स्मशान भुमीचो, जवळजवळ 72 स्मशान भुमी हांवें तातूंतल्यान बांदल्यो. आनी तिसरो कंपोनंट हो आमी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट जे आसा तांकां सर्वतोपरी मदत करपाचें काम केलें आनी ते म्हणजे तांकां क्लासरूम आसतले, तांकां हॉल आसतलो, त्याच बरोबर तांकां कंप्युटर लॅब आसतली, लॅबोरेटरीज आसतली, तांकां स्कूल बस आसतली, अशे तरेचे किंवा तांकां वाचनालयान पुस्तक आसतली. अशे तरेचे प्रोजेक्ट जे स्कुलांनी आमकां दिले आनी म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की जवळजवळ उत्तर गोंयच्या एकूय सगळ्या स्कुलांनी आमी हें पुरयलें. डबल इंजिनचे सरकार कशा पद्दतीन काम करपाक शकता 2014 ते 2024 हें हातूंत तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा. आनी त्यामुळे आपली MPLAD स्कीम जी आसा तेचे पयशे 100% खर्च करप आनी हें करतकच तांकां देशभरा भितर 10वो रँक जे कांय खासदार जे आपले काम करतात तातूंतल्यान तेंचो 10वो रँक आसा. आनी त्यामुळे बरेच जाण जे आरोप करतात तो आरोप चुकीचो आसा आनी त्यामुळे गैरसमज लोकां भितर घालपाचो हे कांय प्रयत्न करतात.